20 ऑक्टोबराक थरारक पाठलाग करून साळगावच्या पोलिसांनी 3 नायजेरियन ड्रग पेडलरांक 1.5 लाखांच्या कोकेन, MDMA आणि LSD ड्रग्सा सयत धरिल्ले। तांकां धरल्या उपरांत चौकशी सुरू झाली आणि पेडलरांनी वापरिल्ली कार कळंगूट पोलिसांच्याच एका कॉन्स्टेबलान तांकां भाड्यान दिल्ल्याचे मुखार आयला। हो रिपोर्ट सिनियर पोलीस अधिकाऱ्यांकडेन पावला, मात कार कॉन्स्टेबलाच्या सोयऱ्याच्या नावार आशिल्ल्यान कारवाय करूंक ते फुडें सरनात। प्रुडंटाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ड्रग पेडलरांक गाडी भाड्यान दिवपाचे एकूच प्रकरणात न्ही जाल्यार हो कॉन्स्टेबल हेर बेकायदेशीर गजालींनी घुसपला। 7 वर्सां जाली तो जळू कसो कळंगूट पोलीस स्टेशनाक दसला। कांय म्हयन्या पयलीं ताचे आड बेकायदेशीर गजालींनी घुसपला म्हूण इंटरनल चौकशी जाल्ली। प्राथमीक चौकशेंत तो दोशी, मात ताचेर कारवाय कांयच ना, फक्त ताची ट्रान्सफर करची म्हूण सल्लो। उपरांत पुलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डान ताची 12 सप्टेंबराक कळंगूट सावन ट्रान्सफर करची म्हूण आदेश काडिल्लो, मात ताका अजून मेरेन कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेरूच दवरला। ह्या खबरेच्या मुळा मेरेन वतना प्रुडंट मिडियाक एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या ह्या कॉन्स्टेबला आड कितलेशेच बेकायदेशीर प्रकरणांक लागून डिपार्टमेंटल चौकशी जाल्या। तो दोशी म्हूण कळला, बदली केल्या, पूण अजून तो कळंगूट पुलीस स्टेशनावेल्यान हालना। ताका लागून तो वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांचो सामको लागींचो आणि तो करता त्या प्रकरणांच्या फायद्याक लागून ताची राखण आणि कुयदाद चल्ल्या म्हूण दिसता। जर कॉन्स्टेबल नायजेरियन ड्रग पेडलरांक कार भाड्यान दिता जाल्यार तो हप्तेय घेता आसतलो आणि ताचे मोठे नॅक्ससूय आसतले म्हूण ह्या वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याक दुबाव। मात नॅक्ससा फुडें पुलीस खातेच लाचार आणि गृह खात्याकय जाग येना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।